बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझे उतोराचें आयकून जिवीत आमचें सारकें भोगून एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता आमचे जिवीत तुका भेटोवन सगळ्या मनशांक सोडून चलच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज हे परबीचे मिसाचे भेटीन आयज आमचो खेरीत येवकार आमचे मदें आयज आसा फादर मॅवरीक फेर्नांडीस तो डायरेक्टर ऑफ कारितास गोवा आयज आमचे मदें मिसाची भेट आमचे पासत भेटूंक आनी देवाच्या उतराची परगटणी करूंक तो आयला फादर तुका आमचे मदें येवकार आनी हे मिसाचे भेटेन आमी करीत भाशेन ताचेय पासत आनी ताच्या वावरा पासत जो समाजीक वावर आमचे पवित्र सोबीच्या नांवान चलता तो सगलो ताच्या हाता खाल चलता तर ताका आनी ताची आख्खी टीम जी आसा तांकां देवाची भरपूर कृपा आयज आमी मागुया आयज बोंपाट सायबिणीची परब आमची बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रारिया भेटयता सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावरांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तशेंच तांचे बरोबर आमचेरूय सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आनी ही भेट भेटयता आसतना सगळ्यांचो उगडास करुया भोव करून जीं कोण परदेसान आसात आमचीं भाव भयणां तांचे पासत मागुया संवसाराची शांती पासत मागुया ह्या दिसांनी घेर जावपाची एक शक्यताय आसा अशें दाखयलां इरान अमेरिका मागीर रशिया युक्रेन तशेंच दुसरीं राष्ट्रां भितर सरपाक लागलेलीं आसात मागुया देवा लागीं आमच्या संवसारान शांती सांबाळूंक तशेंच आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनीक गोंयच्या लोकां पासतूय मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं
प्रितीच्या भाव भोवण्यांनो, आमी सद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसाव आनी आयज विशय पवित्र सोबा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक वो देवाच्या उतराक भेटयलोलो आयतार समोर उमतां. तशेंच आमचे फिरगोजेंत बोंपार्थ साबीण मायची परब व्हडा मोगान आमी मनयता आनी आमचो विशय बोंपार्थ साबीण मायेचे मोजोतीन भावार्थान आनी बोरवाशान चलोवया. जेजूचो सगळ्यावन पयलो आनी वयलो हुस्को जालो पातक्यांक नवें जिविताचो बोरवांसो दिवंक, ताचे भितर बोरवांसो जिवो करूंक. ताचो मोगाचो उलो जालो जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी हें ताणें आपले शिकोणेंत वपारींनी मिलाग्रींनी पातक्यांक मोगान वेगून करून दाखयलें. शेवटी कुर्सार मरून आनी पुनर्जिवंत जावन ताणें आपचो बोरवांसो नव्या जिविताचेर जिवो केलो. हें जेजूचें मिसांव सायबीण मायेन फुडें व्हेलें आनी आतां तें आमचें मिसांव आयज बोंपार्थ सायबीण मायची परब समोर ओंपतना ताचे मोजोतीन देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत आमी बदलून भावार्थ आनी बोरवांशान आमचें जिवीत आमी चलोवंक आमकां बोड मागतना पवित्र पुस्तकाच्या वावरांत मिसोड आसतल्यांक हो वावर फुडें व्हरूंक आशिर्वादान बोर म्हूण आनी हे परबेची मांडावळ करतल्या आमच्या कॉन्फ्रारिये भावा भावण्यांक अदीक उर्बेन आनी उमेदीन आपलो वावर करूंक कुरपा बोड ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. ह्या बलिदानांत आमी खेरीत भाशेन वांटो घेवंक आयत्या मनाची जावंक आमी चुकल्यांत म्हूण ओळखून घेवया. भावार्थाचे गोवाय जावंक आमकां संद्यो मेवल्यो त्यो आमी वगडायल्यात. बोरवाशाची किर्ण आमच्या जिवितांत आमी पसरावंक जातालीं तीं वगडायल्यांत. असल्या आमच्या वागणुकेक लागून देवाचें आमी बोगसणें मागुया. दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणत म्हजो कोणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणत म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हण प्रार्थना मागता. सोल पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
तुझ्या दोन वैभवापासो आम्ही तुका वाखाटा वैभव देवा सोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे तू बापाच्या उचरापोसार आमचे माने ऐकून घे महिमा देवा उजळी आणि शक्ती त्याच्या इष्टां संसारी कित्याक पवित्रात्म्याचा गती देवा बापाचे मोले जेजू ख्रिस्ता Eklos tu povin, eklos tu Yeshua, eklos tu Parmeshwar. Oima Deva, Usori ani Shakti tacha Isha Sansari. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यो नित्यांक वारमारेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आनी आकांतांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना इसायास प्रवारीच्या पुस्तकावेले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान झाबुलोनाच्या आनी नाफ्ताल्याच्या गांवांत किकून केले पूण हालींच्या दिसांनी दर्याचे वाटेक जॉर्दानाचे पोर्तोडीक आसलेल्या राष्ट्रांच्या गालिल्यांत तो मोहिमा दितलो कालुकांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडटलो मोर्ना सावलेच्या देसांत सगळ्यांचेर रावतल्यांचेर एक उजवाड फांगतलो ताची कुशालकाय तुवें वाडयली ताचो संतोश तुवें चडयलोय पिकाच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद बरीत करतात कित्याक बिन्याद मिद्यानाच्या दिसा केलेलें तशेंच ताच्या बारा झूम ताच्या खांदायिल्ली खाती ताचेर झूम कोर्तोल्याची बोडी झुजाचे सगळे झोडे आनीक रोगतान बोल्लोली आंगवस्त्रां हीं सगळीं उलपोन गेलीं आनीक उज्यान तांचो भस्म जालो देवाचें उतोरें सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तूंच म्हजो तारूक म्हणुया सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तूंच म्हजो तारूक सर्वेस्परा लागीं हांव इतलेंच मागतां
आनी ही म्हजी एकूच आशा जावन आसा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान सर्वेस्पराची गोडसाण चाकूंक बगूंक ताची मंदिराचे दोळे लावून रावूंक जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक कोणाचीच म्हाका भिरांत ना सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो कोणाच्याच मुखार हांव कांपना जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्परान दाखयली दया माया म्हाका बगूंक मेळटली सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर तीर राव काळीज गोड्डोर आनीक सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक कुरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां तें हें तुमच्या मोदें वेगळोचार सोंपोवन एक जावं दी तुमचें मोत आनीक उलोवप तुमी एका काळजाची आनी एका मोनाची जावं तुमच्या मोदें सुपूर्ण एकवट वसूं तर म्हज्या भावा भयणीनो तुमच्या मोदें वाद विवाद आसात म्हूण कोलयेच्या लोकां कडसून म्हाका उगडापें कळून आयलां तुमचो मदलो एक एकलो हांव पावलुचो हांव केफासाचो हांव क्रिस्ताचो अशें म्हूण हांव सांगूंक सोदतां तें हें क्रिस्ताचे अशे वांटे जाल्यात कितें पावलूक तुमच्या पासत खुर्सार मारला काय पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलां तर पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला आनीक क्रिस्ताचे खुर्साची शक्ती न पयत जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी तें परगट करिना जावंक म्हाका पाठयला देवाचें उतर हें आमचो उद्गार जेजू स्वर्गा राज्याचे शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी सगळ्या जिन्साच्यो पिडा रोग बरो करतालो तुमचे सोवे असो तुझे सोवे
देवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुआवांक कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलानाचे नफ्तलीचे शिमेर दोर्या देगेर आसत्या काफारनावांत ताणें ठिकाण केलें. इजायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हे परी पाळोन येवंक जाय आसलें. जाबुलानाचो आनी नफ्तालीचो गांव दोर्या देगेन वेत्या मार्गार जॉर्दना पेळी तोडी राष्ट्रांची गालिल्या खाडोखांत आसलेल्या लोकांक एक उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. त्या दिसा तावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक सोर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मुखार बाबा भयणीनो, सतरावेर जानेराचे 2026 ह्या वर्सा थोडे दीस फाटीं रेव्हरंड रबीन रानासिंगा हो कटक भुवनेश्वर आर्किडियोसेसीचो ऑक्झिलरी बिशप म्हणून ताचें एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन जालें. माहुना गाम म्हणून ह्या वाठारांत खांडामाल म्हणटा थंयसर तो जल्माक आयिल्लो. आवर लेडी ऑफ लुड्स ह्या पॅरिशींतलो तो. ही गजाल कित्याक आयज 2007-2008 ह्या वर्सांनी तुमकां उगडास आसतलो खांडामाळ ओरिसा कितें घडलें पळय तें. सुमार 300 वर्सां आदीं क्रिस्ती धर्माच्या लोकांक पिडापीड भोगूंक नासलेले हे तरेचें 2007-2008 ह्या वर्सांनी थंयसर लोकांक हें पिडापीड भोगूंक पडलें धर्मा खातीर, भावार्था खातीर. शेमरांनी लोक थंयसर तांकां तांचो जीव काडलो. हजारांनी लोक दोंगरार जिवन तांणी सुमार 1.5 वर्स सारलें. आनी असल्या मजगती अशें दिसतालें की खांडामाळ क्रिस्ती धर्माची आनी सावळीच उरची ना, सगळें सोंपलें, काबार जालें अशें लोक येवजूंक लागलो. असल्या वातावरणांत म्हज्या भाव भयणांनो, ह्या लोकांनी भावार्थाची किट्टी सोंपूंक दिवंक ना. मिसाचें बलिदान जबर तर समोरमोंक तांकां संद्यो मेळोन आसल्यो. मागण्यांतल्यान ह्या लोकांनी भावार्थाची किट्टी घट सांबाळली आनी आयज पासून ती पसरावन त्या वाठारांतलो एक बिस्म ते पवित्र सभेक फावो जालो. धर्म सोंपोंक ना, भावार्थ जिवो आसा, कोश्टांतल्यान, पिडापिडांतल्यान. अशें आसता म्हज्या भाव भयणांनो, कटक भुवनेश्वराचो बिस्म आर्चबिशप बार्वा ह्या समयार एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन जाता थंयसर ताणें अशें म्हणलें, भावार्थाची साक्षी खांडामाळांत आयज जिवी आसा लोकांक लागून. काय बरें ही उतरां. लोकांच्या भावार्थाचो अभिमान ह्या बिस्मान ऑक्झिलरी बिशपाचे एपिस्कोपल ऑर्डिनेशना दिसाक सांगलें. भावार्थाची किट्टी आयज तर जिवी आसा लोकांक लागून, खांडामाळच्या. म्हणटच म्हज्या भाव भयणांनो, लोकांच्या भावार्थाची किट्टी कितली गरजेची आनी कितली अभिमानाची ह्या बिस्मान सभे माजार परगटलें. ज्या वाठारांत दिसतालें की भावार्थाची सावळी आसचीच ना म्हणून सुमार 15,000 लोक पुरसांव करून दोंगरांतल्यान लोक
ह्या एपिस्कोपल ऑर्डिनेशनाक हाजीर जालो. ही भावार्थाची साक्षी आख्या जगान आयज पावल्या. आनी म्हज्या भाव भयणांनो, पवित्र सभेन वातिकान हितून थंयसरल्या 35 लोकांक 35 मार्टर्स म्हणून डिक्लेअर केल्यात. आनी सर्वंट्स ऑफ गॉड म्हणून तांकां हो नामलेख दिला. भक्तीपणाच्या भाग्यवंतपणाचे वाटेर आसात. सुमार 35 लोक भाग्यवंतपणाच्या वाटेर आसा आपल्या भावार्थाची साक्षी दिल्ल्या कारणान. म्हज्या भाव भयणांनो, ह्या लोकांनी भावार्थाची साक्षी दिवन आयच्या काळांत 20 वर्सां सुमार उपरांत बोरवाचो भावार्थाचो आसा जीव म्हणून ही गजाल आयच्या पवित्र सभेक आयच्या समाजाक कोडीत केल्या. हेच कारणाक लागून आयज तुमचे मुखार ही गोश्ट हांवें दवरल्या, कित्याक आमी आयज भावार्थांत आनी बोरवाशांत जिवंक आमचे मायेचो आदार सोदूंक ह्या विशयाचेर नियाळ करता. बोंपार्थ सायबिणीच्या आदारान आमचो भावार्थ आनी आमचो बोरवाचो थीर करपाक आमी आयज मागूंक आयल्यात. म्हज्या भावा भयणांनो, आयच्या वाचपांतल्यान आमकां हो धीर आसा. काळोखांत आसलेल्या लोकांनी एक उजवाड देखलो. उजवाड कसलो? लोकलोकता तसलो न्हू, कोश्टांचो, पिडापिडाचो. आनी ह्या काळोखांतल्यान भायर सरून हो उजवाड भावार्थाचो बोरवाचो ह्या समाजाक उत्पन्न केला. हें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां आनी शुभ वर्तमानान परतून त्याच गोश्टेचो आमकां उगडास केला. आनी त्या निमण्या वळींनी जेजू आयज शुभ वर्तमानान आमकां सांगता, जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. म्हज्या भावा भयणांनो, जरी तर 2007-2008 वर्सांनी ह्या लोकांन थंयसर कांडामाळच्या भावार्थाक साक्षी दिली, आयच्या काळाक आमकांय होच उलो आसा. ह्याच भावार्थाक आमी साक्षी दिवं. आनी 2 वस्तूच तुमचे मुखार दवरून ह्या नियाळाक आमकां आयच्या काळान आमी कितें करूंक म्हत्वाचें आनी गरजेचें, आमचो भावार्थ थिरायेन जियोवपाक आनी ओखोण बोळान आमी तो सभे माजार कोडीत करपाक, ह्यो 2 वस्तू तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर गोवायकी, विटनस ऑफ आवर फेथ. आमकां सगळ्यांक संदी मेळच्यो ना मारतीर मोरपाक, पूण आमच्यान सगळ्यांच्यान मारतीर मोरूंक जाता दिसा दिसपोटी आमच्याच खुशांक ना म्हणून. आनी जे कितें म्हज्यो खुश्यो आसात पळय त्यो हांव जेन्ना त्यो दोमावन दवरता आनी देवाची खुशी म्हज्या जिवितान हांव शार्थी पावयता, हांव दिसा दिसपोटी मारतीरपणाची एक ट्रेनिंग कशें घेता. जरी तर एक भाग आमकां मेवलें जाल्यार आय विल बी प्रिपेर्ड फॉर दॅट. इट विल नॉट कम सडनली फॉर अस, and we need to be prepared in this present circumstances in our country. I'm not scaring anybody, but we need to be our faith has to be very strong. फाटल्याच दिसांनी कितें घडलां पत्रांचेर सोशल मिडियाचेर तुमकां दिश्टी पडलां. तर म्हाका भाव भयणांनो, भिवपाची गरज ना आमी, कित्याक आमचो भावार्थ ज्या देवाचेर आसा तो केन्नाच कोणाक फटयना. पवित्र सभेच्या इतिहासांत आनी सोडवणेच्या इतिहासान, इन द salvation history, God has never gone against his word. He's always been the faithful partner to us, and we need to be faithful to him. We have got to train ourselves to be faithful to him. जरी तर कारणान अशें आमकां ही संदी पावली जाल्यार आमकां भिरांत आसची ना, कित्याक आमी पातयेता ज्या देवाचेर तो केन्नाच कोणाक फटयना. उदाहरण आसा आमकां खंडामळांत 2007-8 वर्सांनी आमी म्हणटालो ते भाशेन भावार्थाची किट्टी सावडी पासून उरची नासलें दिसतालें. अंटो अखारा म्हण नांवाचो एक बरोवपी आसा, ताणें एक पुस्तक बरयलां त्या लोकांच्या जिविताचेर, आनी त्या पुस्तकाचो माथाडो असो बरयल्लो आसा,
the first Christians of the 21st century. फर्स्ट क्रिश्चियन्सांची खबर करता तेन्ना आमी कोणाची खबर करता? जेजूच्या काळायली खबर करता, पयल्या क्रिस्तांवांची खबर करता. एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल तांची जायती आमकां खबर सांगता कशे कोश्टांनी तांणी भावार्थाक वेंग मारून रावली. ती त्रासांतल्यान तांणी भावार्थाची किट्टी जोडटी दवरली आनी शेकड्या उपरांत आमकांय त्या 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 भावार्थाचे किट्टेन आमकांय उलपायली. आमी आयज त्या भावार्थाची साक्षी जावन आसा. This is the story of the first Christian of the first centuries. O Anto Akara म्हणटा, in Khandamal we have the first Christians of the 21st century. कित्याक थंयसर मोगाच्या भाव भयणांनो आमी सांगला ते भाशेन 35 जाणांक आमकां भाग्योन मेवतले तातूंतल्यान. They are the first Christians of this century. क्रिस्ती धर्माक वेंग मारलेली आनी ओकोण जाल्ली जायतो लोक थंयसर वाडलेलो आसा. कित्याक? जो जाचेर ती आपलो भावार्थ ठेवून आसा तो तांकां फटोवंक ना. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो हीच गोवायकी आमी दिवंक चड म्हत्वाची. आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जंय जंय जाग्याचेर आमी पावतात अभिमानान आमच्या भावार्थाची आमी साक्षी दिवंक जाय. भिवंक गरज ना. हांव क्रिस्ती मनीस म्हणून म्हज्या उतरांतल्यान आनी म्हज्या कोरण्यांतल्यान ही गोवायकी दिवपाक आयच्या काळाक. That is the martyrdom of the present day that all of us have to be participating in. To say, yes, I am a Christian. This is my life. These are the values that Christ has given me and I am standing on for that. आणि हाका लागून मोगाच्या भाव भयणांनो वांकडेपण, करप्शन, अनीत जें कितें आसा ह्या संवसारांत थंयसर हांव क्रिस्ती भावार्थाचो एक गोवाय म्हणून दाखोवपाक म्हाका अभिमान भोगूंक जाय. भिरांत आसूंक उपकारना. तेन्ना ह्या काळायले आमी मार्तीर कशे तयार जातात. आनी दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो खुशालकायेन आमच्यान म्हणूंक जाता ज्या पॅरिसीन बिस्म येयला पळय तो आवर लेडी ऑफ लुड्स मारयेची पॅरिश ती. आनी ज्या जाग्याचेर तो आतां बिस्म जाला इज होली रोजरी. म्हणटच मारिया आमच्या सांगाता आसा. हातून ह्या भावार्थाचे झुजांत ह्या भावार्थाचे साक्षेन मारिया आमची आवय आमच्या सांगाता आसा. ती आमकां सांगात करता. ताका लागून आमकां तिणें एक खेरीत भाशेचें वेपन दिलां, हाथ्यार दिलां आनी तें म्हळ्यार ह्या तेर्साचें मागणें. भावार्थाची किट्टी मोगाच्या भाव भयणांनो लोकांन सांबाळल्या म्हणून सोबेमाजार ह्या बिस्मान जाहीर केले. तेर्सांतल्या मागण्यांतल्यान तांणी भावार्थाची किट्टी सांबाळली. सुमार 1.5 वरोस दोंगरांचेर जिवन मिसाचें बलिदान तांकां मेळूंक ना. आमच्या एका इन्स्टिट्यूटान आमच्याच सांगाता वावरतली एक सिस्टर आसली. हे सिस्टरीची घोराबो 1.5 वरोस सुमार दोंगरांचेर आसा. आमी हांगा क्रिसमस सेलेब्रेट करता, इस्टर सेलेब्रेट करता, लोक ह्या दोंगरांचेर कश्टवतालो. असल्या अखंड भावार्थाची मनशां असल्या अखंड भावार्थाची मनशां आमी जावंक चड म्हत्वाचें. आनी हातून मारयेचो सांगात आमकां जावोच. कित्याक तिणें ह्या लोकांक हो भावार्थ जिवो दवरपाक हो सांगात दिलो आनी तेर्सांतल्या मागण्यांतल्यान ह्या लोकांन हो भावार्थ जिवो सांबाळलो. देखून आयज ह्या पवित्र सभेक बोरवासो आमकां उदेल्लो दिश्टी पडटा. हेंच मागोवंक आमी आयज हांगासर आयल्यात. मारये उदेशी आनी तिचे भाशेन भावार्थान आनी बोरवाशाची हाथ्यार आमी जावंक. तर मोगाच्या भाव भयणांनो हेंच देणें ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागुया. अखंड भावार्थाची आमकां कर, बोरवाशाची हाथ्यारां आमी जावया. आमेन. उबी रावया. फोटोयना ते देवाचेर आमचो भावार्थ आसा. अखंड तरेन आमचो भावार्थ थिरायेन आमी सगळीं बरोबर एका तड्यान उच्चारून म्हणुया. सोतमंत देवाक सोरपो
prytmi sharaca, an Jezu Chrysta tacia ekles To powitatnia wybiegu pismolo, a korporytat zolo, posplakata ni Chrystusy, to kapustazolo, to meloni takanipilo, to melemo de lolo, tislesta melento chimozano, solda solo, sotudara lopačela svakosla, Людям чивені мелечі вузбікуру кетоло, сотнанта повітатня, католик повісовий, Богта церква, паткаче мовсаний, Христян Джокон, саснани чиві. Амин. आमचे काळजांतले ओत्रेक, आमचे आवडे, आमची मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. जेजू स्वर्गीच्या राजाचे शिव वर्तमानान फुडगटलो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी उर्बेन आनी उमेदीन शिव वर्तमानान मेळटलो जिविताचो बरवासो आनी स्वर्गीच्या राजाची तत्वां मुलां परतून परतून आपल्या काला आसतले परचेक परगटूंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक तिका उस्कावंक बापा लागीं मागुया. काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत वस्तलो तरेतरेचो काळोख नपयट करून पुरोरगोटीची उजवाड फांकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुमी एका काळजांची आनी एका मनांची जावन तुमचें मोदें सोरपून एकवट वचूं. देवाचें उतर आमकां एकठांयता आनी एकवटान सांबाळटा. तर आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर चितान आयकूंक, वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी काळीज मन बदलून एका काळजांची आनी मनांची जावन एकवट सांबाळूंक बापाची कृपा आमी मागुया. क्रिस्तान म्हाका शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आमच्या दोन प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रान वावुरतेली आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां आनी भाव भयणी वेगळे वेगळे मोल्यांचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी शिकोवंक बारी वावुरतात. हो वावर तांणी एकामेकाच्या आदारान करून बापाचें बळ मागुया. जिवीत बदलून बरवासान चलुया. आयज बोंपाट सायबीण मायेची परबे समयार आमच्या कुटुंबांनी शेजाऱ्यांक समाजांत एकचार आनी शांती आसूंक, आगोड परिस्थितीन जियेतल्यांक आमी पावूंक, सगळ्यांचें व्हडतेपण सांबाळूंक, सगल्यांक बरवांसो दिवन एकवटान चलूंक आमच्या फिरगोजेचे दर एका कुटुंबाचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. प्रितीवन बापा, जेजूच्या नांवान आमी तुजे मुखार आमची काळजांतले ओत्रेक, आमचे आवडे, आमची मागणी दवरल्यान. थोडींच उचारल्यात, उचारूंक नासलेलीं आसात. ही सगळीं बापा तुका थावी. सदांच तुजे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां उपकारतेली ही देणी तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
बेंतीन आमकां एक बावरताची देवीक राखणेची खुणा सोर वायटा विघ्नांतली आनी बोव करून आकंताच्या वेळार आमकां सायबीण मायेक उलो करूंक धीर भरवसो दिता. बेंतिना वरवीं देवाची कृपा आनी सुरक्षा आमचेर आसूंक ह्या बेंतिनांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. उंडो सोरो. हो उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातांत घालतना जिवीत बोदलात सर्गीचें राज लागीं आसा ही जेजूची उतरां आमच्या जिवितांत दिसून येवंक आनी आमी बावाट बोरवास्यान आमचें जिवीत जिवंक हो उंडो सोरो जो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो आनी आमकां ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतल्यांक जेजूचे मिसां फुडें व्हरूंक बळ आनी गोटाय दितलो. हो उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातांत घालुया. दानातोय वेळार आमी गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34. C15. म्हज्या बाबा भयणीनो मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पोदबेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या आपले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमे आमच्या नखे पोळीच्या सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मारयतान जोल्म घेतना तिचें अंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वाहसूया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळयान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बोंपार्थ आमी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूतान सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोरोराचे हे रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good porcutuia. Somia Jesu, ami honra brata, ani consiste pietà. Dimitres poti, tu voi rovare son, ami tu se moro porcota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाने रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक जे पोटजोडीत मुखाम आपण फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवा मरे देवाची माई सांगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोता भाग्योन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासना सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता तुज्या महिमा गांवक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयला ताच्याच उतरांनी बापाक उलो करून सगळीं बरोबर एका तड्यान म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या दोशींता जशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायडे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोड म्हणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजमुटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोंपलीं सुबाकी सोम्या म्हाका फावना पूण तुज्या प्रार्थनांत म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. कोनवाल्या बापा, भाग्योन तांकां मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोषपरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मायेची देख घेवन तिची वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयज आमचे सर्गीची माय बोंपाट सायबिणीची परब आमी मनयल्या. ह्या निमतान तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. आमच्या फादर फ्रांसिसाच्या नांवान, तशेंच आयज आमचे बरोबर आसा फादर मॅवरीक फेर्नांडीस ताच्या नांवान, म्हज्याय नांवान आमची बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रारिया, तशेंच इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची कॉन्फ्रारिया दोगूय जाण बाराबर येवन आयज ही परब करपाक मांडावळ करतात. तेन्ना आमच्या PPCच्या तशेंच फाब्रिकाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी आवंडयता. आनी बो करून बोंपाट म्हणल्यार खुशाल भुरग्याक जल्म दिवपाचें. गोरबेस्तां पासत आमी खेरीत भाशेन मागलां ह्या आख्या नोवेनांनी. आनिकूय आमच्या गांवांत आमचे फिरगोजेन जायतीं भुरगीं जल्माक येवंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी तुमचे सगळे आवंडे सायबीण मांयचे मजतीन तुमी मागतात ते शार्ती पावूंक आमचे आवंडे. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या कॉन्फ्ररीच्या भावांक आनी भयणांक आमचे खेरीत दिनवास. आनी ह्या आख्या नोवेनाच्या दिसांनी सगळी सेवा धर्माची तयारी दिसाच्या दिसाक केल्ल्या आमची लिटरची टीम आसा, आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स, तांकां आमचे खेरीत दिनवास. तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आयच्या दिसाची मांडावळ करूंक तांणी आदार दिल्ल्या पासत तांकां आमचे दिनवास. आयज डेकोरेशन बरें दिसता. फुलां, ही हळकीची फुलां सायडीक आहा ती न्हू, सायडीक आहा ती म्हारग, मोदें आहा ती फुकट. आयज आमच्या कॉन्फ्रारीन फुकट फुलां घातल्या. कित्याक हिंची वयर आहा पर्पल कलराची ती दोंगरार जातात आनी सकयल जी येल्लो आसात कॅन्डल फ्लावर्स म्हणटा ताका आमी, ती शेतान जातात. आमचो दोंगर तें शेत आयज आल्तारा मुखार हाडलां. ही तांची क्रिएटिविटी एकदम बरी. देखून आमी तांकां शाबासकी दिता. ही आयडिया तांणी काडली. देखून आमी जायतीं फुलां हाडटा काजाराच्या दिसांनी बीन. फुलां बोत्तात हिंगा जायतीं. बिजनस आनी कोणाक वयता. आमची वायल्ड फ्लावर्स आमच्या ह्या चिखलेच्या गांवांत भोव करून जायतीं आसात. असली जरी तर ल्हानशी आयडिया काडली, शेतान मातशें वचोन आयलीं, दोंगरार मातशीं वचोन आयलीं जाल्यार आमचो आल्तार आमच्यान नॅचरली फुलोवपाक जाता. आनी कितें म्हणटा काय म्हणशी आयज फेस्ताच्या दिसाक खेरीत भाशेन हें आमकां एक उत्तेजन जावं दी, इन्स्पिरेशन जावं दी की आमचे लागीं दायज आसा. आनीक आल्तार जेन्ना नेटोवपाक जाय तेन्ना आमी ही फुलां नाका अशें म्हणना हांव, पूण जितले पयशे आमी मोडटा हें डेकोरेशन करपाक आनी जे भाशेन मिसाचे पयलीं आमकां दिश्टी पडटा डेकोरेटर्स जे फुलां घेवन येतात ते बाबडे आपलें काम करतात. तुमी तांकां पयशे दिले ते गेले. पूण हो हें डेकोरेशन करपाक कोण पयशे दिल्ले हाडूंक ना, तांणी आपणाच्या हातान केलां. देवाक असलें चोड मानता अशें म्हाका दिसता. म्हणटच तुमची सेवा आल्तारा मुखार येवंक तुमच्या उरलेल्याय फुंगसांवांनी जावं तुमच्या काजारांनी आनी बॅप्टिजम्स आनी हेर जीं फेस्तां जातात तातूंत तुमी हें उत्तेजन घेवचें म्हूण मुद्दम सांगता. कॉन्फ्रारीच्या कमिटीक आमचे खेरीत शाबासकी हें केलें. देखून आतां मीस जाल्या उपरांत धाकटेंशें पुरसांव आसतलें, व्हडलें न्हू. सगलीं आमी पुरसांवान वांटो घेवया. तशेंच आमचे खेरीत दिनवास आयज फादर मॅवरीक फेर्नांडीस, कारितास गोवा हाचो डायरेक्टर, कावन्सल फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस हेंय ताच्या खाला येता. आनीक जायतो वावर आमच्या गोंयान आयज करपाचो आसा. जायते त्रास पडटात, जायतें आयकूंक पडटा, जायतें क्रिटिसिजम जाता. तशेंच जायते कॉशन्स घेवपाक पडटात. थोडे फावटी आमी म्हणटा जायतीं जाणां आजून इगर्जेचो आवाज येवंक ना, बिशप उलयना, कावन्सल उलयना. उलोवप बेश्टें सोंपें न्हू. ताचे फाटल्यान जे
चॅलेंजीस आसात त्योय आमी समजून घेवपाक जाय. आनी आयज फादरान आमकां सेर्मावान बरे भाशेन सांगलां, भोव करून खांदामाल हांगासरलो जो आतां बिशप जाला, आनीक म्हाका बरें दिसलें आयकूंक, थंयचो आर्च बिशप आसा ताणें म्हणलां तो भावार्थ तुमकां लागून, लोकांक लागून उरला, जाल्यार आमचोय भावार्थ हांगासर तुमकां लागूनच उरतलो. आनी फादर म्हाका सांगपाक बरें दिसता, आयच्या दिसाक आमचो लोक अभिमानान बोल्लोलो भावार्थाक, आनी आपल्या भावार्था पासत उबी रावपाक जाय तेन्ना ती उबी रावंक फाटीं सरना. जेन्ना फाटीं आमच्या भावार्थाचेर आड आमी जेन्ना भावार्थाची वस्त उलयल्ल्या तेन्ना शिवाजी महाराजाच्या नांवान हांगासर जायते जाण बजरंग दलाचे आनीक सरकारानूय बीन एके भाशेन आदार केल्ले हांगासर आयिल्ले तेन्ना हो आमचो लोक अभिमानान उबो रावला. आनी तांकां कांयच वायलन्स करून नासतना नॉन वायलंटली तांकां परतिल्यात. जाल्यार हेंय बीन आयच्या दिसाक सायबीण मांयचे मजतीन आमी मागुया. आनीक एकूच वस्त सांगता, आमचे फिरगोजेन 2 कॉन्फ्रारी आसात, एक बोपाट सायबिणीची आनी एक इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची. दोनूय आमच्यो कॉन्फ्रारी सायबीण मांयच्या माथाखाल भेटयल्ल्यो आसात. आनी दोनूय कॉन्फ्रारी एक वस्त हांगाच जी हांवें हांगाच पळयल्या, दुसरे कडेन हूंय जावंक ना. आमचे ऑबमुस जे घातलेले आसात आमच्या कॉन्फ्रारीन, ते पत्ते मारीत जाल्यार दुसरो कलर दिसती पडटा थोड्यांचे. एक वाटेन तांबडो, दुसरे वाटेन ब्लू. म्हणटच जरूय 2 कॉन्फ्रारी आमचे फिरगोजेन आसात, ते 2 कॉन्फ्रारी मदें फरक ना, ते एकूच सगळे. आनी ह्या पासत आयज तांबडे चड दिसती पडटले, पूण तांचे पोंदाक मारीत जाल्यार ब्लू दिसती पडटलें. ह्यो वस्तू जाणा जावच्यो सगल्यांनी. आनी तुमी जायत्या जाणांनी ह्या कॉन्फ्रारीन भितर सरचें, मेंबर जावचे, कित्याक आमचें देवसांव जें फुडें व्हरपाक जाय तें काम आमचें कॉन्फ्रारीचें. आनी आयज कॉन्फ्रारीचे वांगडी हें फेस्त करतात तेन्ना ती एक बेस्ती सदांची चाल न्हू, उमके कॉन्फ्रारीचें फेस्त तशें न्हू, पूण आमचें देवसांव जें फुडें व्हरपाक जाय, भावार्था पासत आमी अभिमानान उबी रावपाक जाय, हो एक आमकां सैक. देखून हो सैक सगल्यांनी घेवचो, हो आमचो आवंडो. आयज फेस्ताच्या निमतान बऱ्यांतलो बरो तियात्र हाडलेलो आसा, तोय बीन सायबीण मांयचोच. फातिमा सायबीण बरवशाची मांय, प्रिन्स जेकब हाणें बरयल्लो. मातशें चतराय धरची. हरशीं आमी तियात्र 7:30 म्हणटा आनी 8 बीन कॉमेस कोत्ता, केन्ना आनीक मातशें लेट कोत्ता. आयज तो तियात्र लेट करपाक जायना, कित्याक सावंड परमिशन घेवपाक जायते त्रास पडलेले आसात. आनी ह्या दिसांनी सावंड रेगुलेशन्स हाचे विशीं तुमकां सगल्यांक खबर आसा, कसले कसले कायदे येवपाक लागलेले आसात ते. हें परमिशन घेवपाकूच आमकां सुमार 2 सुमानां लागलीं. एप्लाय केला त्या दिसाक तावन काबार जाता म्हणल्यार जी कोण कमिटी आसा तांणी घाम काडला हें सिंपल परमिशन घेवपाक, सावंड तियात्राक घालपाक. म्हणटच 10 वाजता बंद करपाचो कायदो येयल्लो आसा. देखून 7:30 वाजता तियात्र सुरू जातलोच, कोण येयनाका. ह्या पासत सगल्यांनी तियात्राक वेळार येवचें. तशेंच येता आसतना ह्या तियात्राक बरेंशें कॅन्टीन घातलेलें आसतलें, स्वादिश्ट सारकें. तर येता आसतना मातशें बडोस इल्लेशें हेवी करून येवचें, आनीक ह्या कॅन्टिनानूय तुमी वांटो घेवचो. पंचायतीचो नोटीस, विलेज पंचायत वेकन्सी नोटीस फॉर पोस्ट ऑफ क्लार्क. कोणाकूय तुमकां जरी तर एलिजिबिलिटी आसा जाल्यार 15 दिसांनी तुमी एप्लाय करपाक जाय. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसा. तशेंच आयज ग्रामसभा आसा, ऑर्डिनरी ग्रामसभा, आनीक फाल्यां 26 स्पेशल ग्रामसभा आनी फ्लॅग हॉइस्टिंग 8:15 वाजता जातलें. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. तशेंच वर्ल्ड अपोस्टलेट ऑफ फातिमा एक स्पिरिच्युअल पिलग्रिमेज घडून हाडटा. अब्रिलाचे 26 ते मायाचे 26 पासून ते गोंयांत रावन फातिमा आनी सांतियागो हांगासर वेतले. हाची डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेली आसात, लागू जातल्यांनी ते पळोवचें. मिशन ऑफ दामाव हे आमचे याज्ञीक तशेंच तांचे थोडेशे स्टुडंट्स आमचे मुखार आयिल्ले फाटल्या दिसांनी, आनी तुमकां खेरीत दिनवास दी म्हूण सांगलां. तुमचें कलेक्शन जो फायनान्शियल सपोर्ट तुमी दिला तांचे एड्युकेशनल एंड डिवेलपमेंटल इनिशिएटिव्स भुरग्यां पासत करपाक, ते जाले 51,060 रुपीज. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच तुमच्या उदारपणान आमचे फिरगोशेक तुमी आदार दिला. एका बऱ्या देखणारान 50,000 आनीक एकल्यान 20,000 आनीक एकल्यान 15,000 आनी एकल्यान 6,000. तुमच्या उदारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. जरी आमी नांवां घेनात सगल्यांची, कोणे कोणे दिल्यात ती. आनीक एक पावटी म्हाका बरें दिसता तुमकां ही शाबासकी दिवपाक येतात तेन्ना फादर नांव सांगनाका म्हणटच नांवाक लागून न्हू, पूण आपलें उदारपण आपले पवित्र सभेन दाखोवपाक तुमचें जें मन आसा ताका हांव शाबासकी दितां. तशेंच गूड सॅमरिटन फंड आमचो आसा, ताका एका बऱ्या देखणारान 5,000 दिल्यात. आनीक एक पावटी उगडास करता, गरजेवंत आमचे फिरगोजेन आसात जाल्यार तांकां हो आदार मेळचे पासो तो फंड केल्लो आसा. आमचे फिरगोजेंतली कोणूय आसात गरजेक सांपडलेली जाल्यार तांकां तुमी तें कळोवचें. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब कळोवंक लायता, म्हणल्यार तांणी आपलें शेत रोयलें, लुवणी केली, भात उकोडलें आनी भात सुकयता आसतना सुबेज सुकलें. देखून गिरणीन गेला तेन्ना एका तांदळाचे 2 कुडके जाले. ताका आमी कोणयो म्हणटा. पूण सगळे कोणयो जावंक ना, ओद्यो कोणयो जाल्यो आनी ओद्दे सारके आहा. पूण पेज करपाक एकदम बरें. घोस्तान हांव आनी फादर फ्रांसीस आमी घोस्तान जेवता आजून पासून. तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी ते व्हरपाक येता. आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हाचे तुमचे लागीं पयशे घेवचे ना, कित्याक एक बरो देखणार मुखार सरून ताणें थोड्या ह्या तांदळाचे तांकां थोडेशे पे केल्यात आनी ताणें म्हणल्यार फादर कोणाक जाय तांकां दियात. म्हणटच चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तुमकां जे कोणाक खुशी आसा ती व्हरोन ताची बरीशी पेज करून पोळे करून खावपाची. आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबाचो प्रेजिडेंट आयज फेस्ताक आसा शोगन, तशेंच आलिशा, तांकां तुमी संपर्क करचो आनी व्हरचें. तशेंच तुमकां आनीक एक उलो मारला ह्या आमच्या तरणाट्यांनी. ह्या दिसांनी वेजिटेबल सिजन सुरू जाल्लो आसा आनीक इस्कॉलाचीं भुरगीं रेजिना मुंदी, तशेंच नेवी चिल्ड्रन, MES कॉलेज, सेंट जोझफ वाज कॉलेज, मागीर सेंट एंड्रूज, सेंट ट्रिजाज हांगाचीं भुरगीं येवन ह्या तरणाट्यां बराबर भाजी रोयतात आनी तांकां एक स्कीम दिल्ली आसा, यू ग्रो यू ईट. तुमी रोवपाचें, तुमी खावपाचें. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तांचे लागीं कांयच घेना आनीक कोणाकूच चार्ज करिना. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जर तर खुशी आसा शेतान येवन ह्या भुरग्यां बराबर तरणाट्यां बराबर भाजी रोवपाक, जागो आसा. तुमी येवचें आनीक तांचे बराबर रोवचें. हाचे बाबतीन शोगन नाजाल्यार आलिशा हांचे लागीं तुमी संपर्क सादचो कोणाक येवपाची खुशी आसा जाल्यार. आतां मीस जाल्या उपरांत ल्हानशे पुरसांवान आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. Sorvespo तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेवंक तुमकां धाडटा. Bombardo sai bene, tu girani, rogade Mariai cancimati, Gurvariaka, Dukani amiro. Ciptakayani somesani vinoti gormae tujat